नमस्कार. आयज एकदम आमकां सगळ्यांक भारतीयांचे आमदार आमच्या सगळ्यांक आयज खुशीचो दीस, कित्याक आमचे नेते आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज गोंयांत येता. हांव सदां म्हणटा की केन्ना केन्ना हांव विचार करतलो लायव्ह वचपाचो काय कितें करपाचें, पण आमच्या लोकांक बी कळोंक जाय की गोंयचे जनतेक बी कळोंक जाय की कितें ह्या तरेची एक व्यक्तिमत्व आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आनी जे आमकां गोंय राज्याक दिल्ले आसा. आयज तुमी पळयता की रस्त्याचे आयज आमच्या गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमची पुराय टीम आनी आमी जे विजन देशाचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे आमी ग्रासरूट लेवलाचेर पेनिट्रेट करपाचो आमचो प्रयत्न हो जो चालू आसा. आनी आयज तुमी पळयतात की एक स्वप्न आशिल्लें आमकां सगळ्यांक की मोपा एअरपोर्ट हेजे आयज उद्घाटन जातलें. आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांनी सगळे हो प्रोसेस जो कंप्लीट केल्लो, पांयभरणी केल्ली आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री पांयभरणी केल्ली आनी आयज आमकां ते मोपा एअरपोर्ट आयज कमिशन जाता. आमच्या ट्युरिजमाच्या क्षेत्रांत आनी सगळ्या क्षेत्रांत, आरोग्याच्या क्षेत्रांत, मेडिकल ट्युरिजमच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेची प्रगती आनी तरेतरेचे लोक गोंय राज्यात जे कनेक्टिविटी वाडटली त्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यात ट्युरिजमाचो बी एक वेगळे तरेचे एक झलक आमकां गांवतले दिसपाक फुडल्या कांय वर्सांत आनी कांय म्हयन्यांत. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की आयज आयुष्याचे हॉस्पिटल आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज तेजें उद्घाटन करता. तेजे नंतर आयज मोपाचो विमानतळ आनी एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयज तेजें उद्घाटन जाता. आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गोश्ट. हांव आयज वाळपय मतदारसंघात नेतृत्व करता, पूण त्याच बरोबर आमचे सत्तरी, उसगांव आनी गोंयची जनता आमी सगळे एक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक उमेदीन आयज आमी फुडें सरल्या तांकां पळोवपाक, तांचो स्वागत करपाक. आनी म्हाका एकदम खुशी जाता की आयज आमकां परत एकदां संदी गावली. गोंयचे धर्तीर आमकां श्री नरेंद्र मोदी जी हे परत आमकां येतले एक यशस्वी असे प्रधानमंत्री जेंचे आमकां एकदम वेगळे तरेन अभिमान आसा. आनी आमी कंटिन्युअसली तेंचे जे विजन लोकां मदीं पावोवचो आमचो प्रयत्न आसतलो. देव बरें.